ग्रूप आसा सम NGO ऑर समथिंग, सो दे आर टेकिंग केअर ऑफ द सिनियर सिटीजन्स. पूण कितें जालें, ज्या त्यांनी केअर टेकरां दवरलेली खंय, सो त्यांनी फ्रॉड मेथडीन यूज करून म्हळ्यार तेंगे सिम कार्ड्स हें करप आनी सगळे ते सिनियर सिटीजन जे आसले आनी पेशंट जे आसले, कोण किमोथेरपी घेतालो, तेंगे पयशे त्यांनी बँकेंतल्यान विड्रॉ केले. एकल्या अरावंड 23 lakhs गोल्ड व्हेले, अरावंड 5 lakhs बँकेंतल्यान विड्रॉवल मारले आनी अशें खूब म्हणल्यार अशें कितले अशे सिनियर सिटीजनाक त्यांनी ड्यूप केलो अशें आयकलां. म्हणल्यार दिस इज वन ऑफ द बिगस्ट स्कॅम एंड वॅल्युएशन इज गोईंग अबाव 1 CR अशें म्हणटा गोल्ड आनी हे सगळें. वो पंजीन में मैच्योर हुआ तो उसको ट्रांसफर उसको मेजर करके लाए और इधर उसको जो है ना वो इन्होंने नया अकाउंट खुलवाया और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 lakhs ईच में. वो फर्दर इन्होंने उसका क्या उसकी पासबुक इशू की, कोई FD का सर्टिफिकेट नहीं दिया. तो वी वांटेड एक्चुअली दैट सर्टिफिकेट्स जिसमें पूरा डिटेल होता है. तब मालूम पड़ा कि इसमें से पैसा निकल चुका है 20 lakhs का. 20 lakhs ऑलरेडी इसमें से निकल चुका है बाय मोबाईल बँकिंग. सीम घालून मुगे मोबायला पयलीं ताणें सीम रायला आनी तें काडलां. मुगे मोबायल चलना म्हणपा लागलें आनी आपणागे मोबायला सीम केला आनी मागीर तेजे कोण पयशे काडले तेणें. आनी हांव पेशंट मनीस दुयेंत, म्हाका कॅन्सरा आहले आनी हांव भायर काम करतालें. ल्हान भुरग्यां सोडून हांव काम करतालें आनी बांगार मिथिला केलोलें सगलें कांकणां सरपय मी सगलें आहलो म्हाका कडेन. आनी मागीर ऑपरेशन मी केलो म्हाका आनी मागीर म्हाका कांयच खबर ना आनी ते भांगार वचून तेणें एक्सचेंज केला. आमच्या हॉटेल रायला भांगार.